आदले मंत्री दीपक पावसकर आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या म्हटल्यार मोगो पक्षाच्या सध्याच्या फुडारपणाचेर खर टिका केल्या। सुधीर ढवळीकर आणि दीपक ढवळीकर हे सोडले जाल्यार पक्षात प्रभावी फुडारी कोणूच ना अशें ते म्हणटात। योग्य वेळार काम जावपाक जाय, कामाक कळाव जालो जाल्यार कांयच फायदो ना। जाल्यार 2027 वर्साच्या वेंचणुकेक मोगोची फक्त दोनूच उमेदवार म्हटल्यार दोनूच जाण वेंचून येतले असो दावो सध्या पावसकरान केला। मजगती गोवा फॉरवर्डात बेगीनूच प्रवेश करतलो अशें पावसकरान हिंट दिलेलें आसा। टिकेटीचो अजून निर्णय जावंक ना, टिकेट मेळूंक ना जाल्यार सुद्दां पक्षा खातीर वावुरतलो अशें पावसकरान सांगलां। एमजी कोण टिकला? सुधीर आनी दीपक ढवळीकर सोडून एमजी खंयचो कॅन्डिडेट टिकला ते सांगचे। हांव टिकपाक हांव टिकलो ते वेगळें। कित्याक लागून टिकना अशें? तो म्हणजे ते ते टायमार कितें आसता, ते टायमार ती कामां जावपा जाय। पावस पडोन जातरे रेनकोट आनी छत्री दिवप हे योग्य न्ही। बुक्स शिक्षण स्टार्ट जाता तेन्नाच दिवपा जाय। त्या टायमार तो निर्णय घेयना। पार्टी कोण घेयना? जो मुखेली एमजी पार्टी एमजी पार्टीचो मुखेली जे आमदार निवडून येतात ताका सांबाळूंक येना। आनी म्हाका दिसना गोंयाक तेजे एक या दोन 27 हय एक या दोन तेज्या वयर म्हाका खंयच्यान दिश्टी पडटा। आनी पुरो ताका एक दोन आमदार निवडून येवन सरकारा भितर खंयच्या सरकार आनी फाल्यां आमचे विजय बाबा सरकार आसल्यार तो आसना जाल्यार तोच आसतलो। तुमकां आश्वासन दिला तुका तिकीट दिता म्हणून प्रवेश करपी म्हणून सांगला? ना हांवें प्रवेश करपाक हय म्हाका विजय बाबा सांगला प्रवेश केल्यार दिता, जाता तितले बेगीन कर, तिकीट दिता म्हणल्यार मागीर तिकेटीचे पयलीं प्रवेश कर, कार्य कर। आनी कोणी प्रवेश कर जाल्यार आतां 6 म्हयने होगेच उरल्या। आनी कोणी प्रवेश केलो आनी बरो समज कार्यकर्ता आसा ताका तिकेट मेळूंक शकता। हांव दावेदार न्ही, म्हाजें कार्य पळोवन गोवा फॉरवर्डाची समज तिकेट दुसऱ्याक दिली आनी तूं कार्य करतलो मागीर? आतां तिकेट कोणाक दितलो? पणजेकाराक काय मडगांवकाराक सावड्ड्यार तिकेट दिवचो ना, सावड्डेकाराकच तिकेट दितलो। आनी सावड्डेकार सगळे म्हाजे मित्र आसा। बरो म्हाज्या विचाराचो म्हाका समज कॅन्डिडेट समज विजय सरदेसायन दिलो जाल्यार डेफिनेटली हांव ताका सपोर्ट करता। कित्याक आमदारूच जावन डेव्हलपमेंट करप हे म्हाका दिसना। डेफिनेटली जनतेच्या आशिर्वादान विजय सरदेसायाचे फुडें गव्हर्मेंट जातलें। पूण गोवा फॉरवर्डात तुम्ही प्रवेश करपाक तयार आसा? डेफिनेटली म्हाज्या लोकां कडेन उलोवप चालू आसा आनी काही योग्य टायमार योग्य निर्णय घेतला।